बाबू कितें जालें, कितें इशू हे? सर माझे नाव सरफराज अबीर नाईक. सर हांव कोनडी गांवांत रावता. हांव कोरगांवचो रहिवासी, म्हणजे कोनडी गांवाचो रहिवासी हांव. सर कितें जाल्लें की राहुल भगत जो आहा न्ही, तेणी आमच्या घराचेर जे घर आहा ते आमच्या स्वताच्या जाग्यार आहा आनी तो आमगेलो मुणकार, ताका आमी 300 मिटर जागा बी दिल्या. तेणी 3 मजली घर बांदल्या आनी आमी जे आहा न्हू ते आमच्या स्वताच्या जागेर आमी घर बांदल्या. आमी तेच्या वांगडा कांयच कॉन्टॅक्ट ना की तेणी आमच्या घराचेर पंचायतीन इनलिगल कंस्ट्रक्शन म्हणून तेणी आमचेर केस घातलेली, पंचायत कंप्लेंट घातलेली. तर आयज ते सर की पंचायत मेंबर सगळे ते हे करपा येयल्ले, सर्वे करपा येयल्ले. तर तेगेलो डॅडी जो आहा न्हू तो येयल्लो, तेणी आमचें घर दाखयलें, हें घर म्हणून. पण तो आशिल्लो मातसो घराच्यान मातसो लांबूच आशिल्लो. तर तेतून कितें जालें की आमकां राग येयले, आमी तेच्या वांगडा वादावाद जाली आमची तेच्या वांगडा. तर तेणी कितें केलें की म्हाज्या डॅडीचेर कंप्लेंट घातली की म्हाज्या डॅडीन ताका मारला म्हणून. हांव म्हणटा म्हाजो डॅडी जो आहा न्हू 74 वर्साचो म्हाज्या डॅडीची एज आसा आनी तो स्वता चलोंक शकना आनी तो वचून ताका मारूंक शकता काय, हे तुमी पळोवपाचें. तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्या उपरांत पुलीस व्हॅन येयली थंयसर. आतां तुजी डिमांड कितें आसा? आमी हांगा येयल्या उपरांत साहेबाक आमी दाखयले सगळे आनी हांवें तेका रिटर्न कंप्लेंट केल्ली की एनसी बरयलेली की आमकां कितें बी जर आसा जाल्यार तो आनी तेजी फॅमिली रिस्पॉन्सिबल म्हणून. कोण? राहुल भगताची फॅमिली आनी राहुल भगत. तर तेणी कितें केलें, सांजें 8-10 भुरगे आसले आनी तो आशिल्लो आनी तो तेगेलो कजन आशिल्लो रोहीत भगत. हे सगळे आनी ते भुरगे येवन म्हाका, हांव गॅलरी आसलो आमच्या घरात, तेंच्यांनी म्हाका काडून घरांतसून मारला, खोट्यांनी मारला, मुठी मारला, दाण्यांनी मारला आनी म्हाका फूल हांगासर इंजरी करून दवरला तेंच्यांनी. ताका लागून सर डिमांड कितें आसा तुजी? हांव सर CM सरा कडेन इतलेंच मागता की सरान आमकां न्याय दिवपाचो आनी आमचे आमदार आसा पेडण्याचे प्रवीण आर्लेकर, हांव तेंचे कडेन बी मागता की सरान आमचेर मातशें लक्ष घालपाचें. तशेंच आमचे पेडण्याचे PI जे आसा, साहेब जे आसा पेडण्या पुलीस स्टेशन, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिवपाचो आनी आमचेर लक्ष घालपाचें. कित्याक आयज तेणी आमकां मारला, तो फाल्यां आमच्या फॅमिलीक कितें आनी तो कितें सांगून गेला की हांव सगळ्यांक मारतलो आनी कोणाकूच सोडचो ना, तुमकां सगळ्यांक दाखयतलो म्हणून अशी धमकी दिल्ली आहा तेणी. ताका लागून सर हांव हात जोडून तुमचे कडेन मागता की तुमी मातशें आमकां पळोवपाचें. बाबू तो व्हिडिओ व्हायरल जाता हे तुजे ते? हय, माझे नाव नदीम नाईक आणि व्हिडिओ व्हायरल झाला तो माझे कितें जालें ते इशू? इशू म्हणजे देवार घरा कडल्यान पेडण्या वयतलो गाडी घेवन आनी देवाराक तेंच्यांनी आडयलो आनी हांवें ते हांगा येयलो म्हणून ते पात्रांक फोन करा पळय. तर देवारान म्हाका फोन केलो आनी नेटवर्क गेलो, हांव गाडी स्टार्ट मारली आनी गेलो आनी देवारान तशें केलें. तर देवारान म्हणलें सॉरी म्हण. देवारान सॉरी म्हणलें ताका, सॉरी म्हणून देवा कडेन जावन सॉरी म्हण. ते देवा कडेन जावन अशें पांय पडले, अशें भायरसून लागसून आनी म्हणून आमचे पांया पड, पांया बिया पडचे ना म्हणले. तुका देव का विचारले ताका, देव पडले सगळे एकदम हांगा येयले मारूंक, डबादब येयले मारूंक, आमचे पांय पड म्हणून. तो व्हिडिओ व्हायरल जाता ते तुजे? माझे. ओके. एक्स सरपंच कोरगांव पंचायतीचो. सगळ्यान पयलीं देवी भगवती कडेन नमन मागता की आमची कागाळ आयक म्हणटा. हांगासर FIR आमी केल्लीच आसा की मेन म्हणजे कशें आयज 2 वर्सां जालीं आमकां ह्यो एक कीड कशी लागली आमच्या गांवाक आनी आमच्या समाजाक. ह्यो जें नांव आसा तें एक्यूज जावन जाल्लो आसा तो राहुल उल्हास भगत म्हणून. सांगपाक म्हणजे कशें आसा की जायते आमचे जे घरां आसा आमच्या कम्युनिटी सगळ्यांचे तेणी केसी घातलेले आसा. आनी आयज एक अशें जालें की सकाळीं एक आमचें एक इन्स्पेक्शन आशिल्लें, अमीर गफूर नायक हे आमचे काकाच तेंचें इन्स्पेक्शन आशिल्लें. थंय तें इन्स्पेक्शन तेणी कंप्लेंट ताणीच घातलेली आनी आज इन्स्पेक्शन दवरलेलें. तर त्या इन्स्पेक्शनाचेर थंय तेजो फादर उल्हास भगत आयिल्लो. थंय तेंचे बाची कितें जालें आनी तेच्या उपरांत ताणें हांगा पुलिशेन एक कंप्लेंट केली. त्या कंप्लेंटीचेर आमी हांगासर हांगा आयले, पुलीस स्टेशन आयले आनी तेणी बाच्याचो रिपोर्ट दिलो की तेणी आमचे फेक कंप्लेंट केली की ताका मारलो म्हणून. हांवूय आशिल्ले, पंचायती आशिल्ले आमचे कडेन, मारूंक कोणाक ना ताका, पण बाची जाल्ली अशें आमी पेपर ते आयकताले, तेचे घराचे मेजरमेंट सगळे घेताले.
पण त्याच्यावरून त्यांनी असेल आणि आमच्या भावाक त्यांनी सांगले तुमकां सांज मेरेन कितें दाखयता हे सुद्धा ताणें उद्गारलेले आसा सांज मेरेन दाखयता म्हणजे 5 सुमार आणि आमच्या काका जे झील आसा नदीम नायक त्याच्या 5 सुमार ताका गाडयेन धरलो आणि बरोबर ताका तेणी मारलो तेचो आमच्याकडे व्हिडिओ सुद्धा आसा व्हिडिओ क्लिप सुद्धा आसा तेचो त्या तेतून ताका सारको दिसता ताका कसो ताका मारता तो ते जाले उपरांत आमी ती कंप्लेंट दिवपा खातीर परत पोलीस स्टेशनाचेर आयले जाल्यार आमी सगळे आयले गांवांतले सगळे लोक आसा ते तर पळयता जाल्यार तेणी आमचो आनी एक भाव आसा त्याच काकाचो सकाळी जो सस्पेक्शन जाल्ले तो काकाचो झील आसा तेचेर तेणी कंप्लेंट केली तेच्या घरा कडेन गेलो आणि ताका मारपाक गेलो थिंगासर ताका मारपाक गेलो तो गेलो एकटो वचूंक ना 10-12 गुंडे घेवन ताका मारूंक गेलो तेच्या हातीन मोठे मोठे दाणे आशिल्ले आता खंयचे लोक त्याच्या बरोबर आयले आमच्या गांवांतले तो त्याच्या बरोबर नाशिल्ले आणि असो ताका इंजर्ड केला की ताका चलोवंक जायना तुम्ही पळयलें आसतलें मिडियान ते चलोवंक जायना ताका उलोवपाक जायना इतली तेजी हालत बेदम ताका मारला आणि तसो तो जिवान सुद्दां हेल्थी आसा तरी पण त्या मनशाक कसो मारला तें तुम्ही पळयलें आसतलें पण ही आणि ताका धमकी दिल्या कोणाक सोडचो ना सगळ्यांक मारतलो म्हणून कातून हे गुंड खंयचे भायले की पेडणे आमची हे आसा भाभी आसा तेणी पळयले पण ते एकय वळखीचो ना फक्त ते 2-3 जाण आशिल्ले तो राहुल भगत रोहित आशिल्लो आणि 2-3 जाण आशिल्ले थिंगासर उबे पण ते निखिल भगती सुद्धा आशिल्लो आता सांगिल्ले की तो कम्युनल कर काम करता आता हांव 2nd टर्म जिखून येयला तो अब्दुल जिखता कसो हे आता अब्दुलाचेर ते काहीतरी प्रॉब्लेम करता त्याच्या खातीर तो म्हाजेरच हे करता अशें म्हाका दिसून येता धर्मांचेर खंय तरी तो असो आता हेच्या पयलीं एक कंप्लेंट ना सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे जे कंप्लेनी घातलेले आसा आयज त्यांनी ही हरकत केल्या की कोणच करू शकना इतकी लाजवणी त्यांनी आज हरकत करून लागले भावाक मारले आणि बाची तोंडान हे ओके असले आज मारप म्हणजे अरे इन शॉर्ट तो आता हाफ मर्डर कसो जाल्लो आसा बरें जायना हे मार तूं तोंडान कितें तर उलय तोंडान तुजें कितें कर पण मारप हे म्हाज्या हिशोबान बरोबर न्ही पण ह्याच्या पयलीं काय ना हेच कंप्लेनीच घालतालो तेचेर कंप्लेंट म्हाका फक्त इतलें कोणा कडेन मेसेज धाडले कंप्लेंट घातले की मेसेज धाडटा की ताका रिजायन दी कंप्लेंट फाटी घेता हेच चालू आसा तेचेर सगळ्यांका तेच सांगता आता तुमची डिमांड किती आता डिमांड अशें आसा बाकी आमचे सगळे गांवांतले सगळे गांवांतले आमचे सेफ्टी जाय गांवांचे आसा ते आज अशें दिसता की आमी आमच्या कोनाडी गांवांत आमी सेफ ना खंय तरी आमकां भंय दिसपाक लागलो की आमचे भुरगे आसा आमचे बाकी जे रहदारी रस्त्यार वयता कोणाक तरी आनी अशें मारूं शकता अजून तो ते गुंडा त्याच्या घरात बसलेले असतात आणि त्याच्या खातीर मागणी आमी एकच करता की ही सगळे देवा कडेन करता आणि पोलीस डिपार्टमेंट करता की ताका हाडून हांगासर विचारपाचो आणि ताका कितें तेजो सोक्ष मोक्ष लावपाचो तेचेर तुम्ही कंप्लेंट केल्ली आसा ऑलरेडी केला FIR मेळटा तशें तुमच्या प्रोड्यूस आमी करता म्हाकाय तेणी धमकी दिला तुमकां कितें आहा तें दाखयता म्हणून तुम्ही कोण हांव हेचो भाव टाकतो डॉक्टर सांजचो हांव हांगा येयल्लो पोलीस स्टेशनार 4:30 असो तर तो भायर आशिल्लो पोलीस स्टेशन भायरूच म्हाका धमकी दिता तुमकां कितें आहा तें दाखयता म्हणून ओके हांवें म्हटलें दाखयता जाल्यार पळोवया म्हटलें मागीर तशी धमकी खूब जाणांक दिल्या तुम्ही कितें सांगू सोदता म्हणजे घर हां उलय आता सकाळी आता सकाळी ही पंचां येयली सगळी आमचे घर मापता जाल्यार आमी ओगी आसा हांव ताका एकूच विचारला हांव वचून तो लांब आसलो उल्हास भगत हांव ताका वचून विचारला की अरे बाबा आमी तुका घराक 300 मिटर जागा दिली 3 मजली तूं घर बांदलो आमी तुका कांयच त्रास करूंक ना आतां तूं आमी तुका त्रास करूंक ना जाल्यार तूं आतां आमच्या घराचेर कितें केलो असं म्हटलं जाल्यार तूं म्हणांक लागलो ना सगळ्यांक घातला तसो तुमकां बी घातला मी म्हटलं का आमी तुका त्रास आमी तुजी गजाली घेवंक नासलो तूं आतां आमची गजाली केलो आमी तुका आतां ओगी रावचो ना आमी सांगा म्हणटकच तेणें काय केला म्हाजो घोव ताका चलोवंक जायना तो कितको 55 वर्साचो आसा 75 वर्साचो आसा ताका चलपाक बी जमना आनी हो आरोप लायला काय म्हाज्या घोवान ताका उल्हास भगताक मारलो म्हणा आमी सगळीं थंयच आसा म्हाजी सून आसा हांव आसा म्हाजी दोनी झील आसले सगळे आमी थंय आसा आनी आमी मारूंक ना आनी तेणें हाडून हांवें कंप्लेंट दिली म्हणटकूच पुलीस आमच्या घरा कडेन येयली आमी बी येयले हांयसर येवन ते आमी म्हटलं आमी ताका मारूंक ना हां हो म्हातारो माणूस हो मारतलो आनी हेजे पयलीं तेणें 1 वर्सा पयलीं तेणें 2 मजली वयल्यान तेणें उडकी मारलो म्हाजे 75 वर्साचो घोवान म्हाजे उडकी मारलो आनी आपले फ्लोरार येयलो घरान आपले घुसलो म्हणान तो म्हातारो इतके घरांत 2 फ्लोरचेर उडकी मारूंक शकता तो हां आनी तशी म्हाज्या घोवाची तेन्ना कंप्लेंट दिली आतां आज म्हाज्या चेड्याक तेणें म्हाज्या चुलत्याक पुतोणीक म्हाज्या मारला म्हणा हांव तेज्या वांगडा पुलीस स्टेशन ताका बघूंक पळोवंक म्हणून येयला ताका मारला कितकी म्हणा पळय जाल्यार ते म्हाज्या घरान घुसान म्हाजे गेले आनी म्हाजो चेडो आसलो म्हाजो म्हातारो घोव आसलो ताका ओडून काडून म्हाका मारला आमी कितें करपाचें ताका तुम्ही एक्शन घेता का तो आतां आमकां घरांनी घुसान मारतलो तुमी ओगी रावतले तुमी काय करूंक शकचे ना आमी पोलीस कित्याक सोदता मिडिया कित्याक सोदता तुम्ही काय एक्शन घेऊन जाय त्यांच्यानी कंप्लेंट घातलेली आमकां सेफ्टीक लागून त्यांच्यानी घातलेली कंप्लेंट ओके
आणि ते त्याचे वाटेर घर असा ते त्याच्या घरा वैपार बोल ना. हम लोग रुकते ना उधर, गाड़ी हमको ही लेको आता है, देखता भी नहीं कौन खड़े हैं कौन नहीं है, तो हमको लेको आता है गाड़ी. बच्चों को बच्चे रहते ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं. पहिली पावसाक त्याचे घोक मारलो हां. आता तेका आम्ही पळून गेलो तेव्हा तेका चान्स पडलो. माझो घो म्हातारो आसा आणि माझो चेडे खाऊ म्हटला की ते तू घरान राव. तो एकटो आसा जाणटलो आणि माझी सून आसा. तो असा म्हणटलो तेका घरान हांव दवरून येला आणि आम्ही येला ते पळोवन तेमच्या गाडीने तेणे वचून घरान माझ्या गॅलरीन घुसान रस्त्यार हाडून 15 भुरग्यांनी हे गुंडा घेऊन येलो आणि ह्या पोराक माझ्या मारला. जमीन ताका दिल्या कितें हे ॲक्च्युली तो आमी थंयसरले भाटकार ओके आणि तो आमचो मुणकार आसा. एज पर गव्हर्मेंट लॉच्या हिशोबान ताका आमी ते मुणकाराचे हातून ताका जमीन गेल्ली आसा. ती आपल्या जमनी कितें करूं आमकां ते म्हणजे आमचीच जमीन ती. पण आता अशें करून गेलो कितें करूंक सोदता आमकां काय कळना. आमची फक्त एकच कागाळ आसा की तेणी अशें परत परत करचें न्ही किंवा आमचे कडेन फक्त हांगा पोलीस डिपार्टमेंट एक रिक्वेस्ट करता की ताका हांगा हाडप आनी कितें तें सोक्ष मोक्ष लावप तेचें आनी कितें मागिना. आमी इतकेंच मागता देव भगवती म्हणटा की आमची प्रार्थना तेणी एक्सेप्ट करची. तेणे 3 मजली आमच्या हातून घर बांधला. आम्ही त्यांना काहीच सांगूंक ना तेका. तो येलो आमच्या घराकडे आमच्या पाया पडलो. त्याचे स्वतःचे घर इलिगल आमची जमीन ती 3 मजली घर बांधला. तो पाया पडून लागलो आपण घर बांधता. आम्ही म्हटलं की तिथे असू कोणाचे घर ते कोणाक दुखापासून तिथं तो मुणकार असा आमचं. आम्ही बऱ्या भाशेन दिले. ती 3 मजली गेलो आम्ही कांयच जाप करूंक ना. आणि हो आमकां कित्याक लागला. आम्ही भाटकार आमकां कित्याक लागला आमकां त्रास कित्याक करता हो आता हां. इन शॉर्ट एकच आता कंक्लुजन सांगपाक सोदता तुमकां की आज आमच्या ह्या भावाक मारलो परत आणि कोणाचो नंबर लायता कोणाक खबर. त्याच्या खातीर आमी सेफ्टी मागता. काळजान मनांसून काळजातून एक मागता की आमकां सेफ करपाक तेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाची. आतां खंयचे भायले गुंडे हाडून मारता. गांवांतले कोणाले कळतले कोणा आतां दाणे घेवन येयले सगळे लोक. आतां कितें कशें चल्लां कांयच म्हणजे आमच्या एक रिक्वेस्ट आसा की आमकां सेफ्टी दिवपाची ह्या डिपार्टमेंटान इतकेच मागता. ह्याच्या पहिले असे केन्नाच जावंक नसले. आणि खरें म्हणजे की हे आमचे कोनाडी गांवांत आमी कमी लोकांची मुस्लीम आसा पण आमी गोविंदान आनी बरे नांदतो हांगासर आमी तेंच्या एका प्रोग्रामाक ते आमचे प्रोग्राम आसा. हे पयली फावट अशी केस जाल्या आनी ह्यो एक कीड कशी गांवांत आमची जाल्ली आसा. त्याच्या खातीर बाकीच्या लोकांचे आनी कितें बोध घेवपाचे ह्या गोश्टीचे. त्याच्या खातीर सगळ्या लोकां कडेन हेच मागता की ह्या लोकां कडेन सगळ्यांनी लांब रावपाचें ह्या मनशा कडेन. धन्यवाद. आणि हांव म्हणटा की ते 32 वर्सां जाली आमकां घर बांदून 1-2 वर्सां जावंक ना. 32 वर्सां जाली. इतके दीस तेणे कंप्लेंट कित्याक आतां लीगल आतां दाखयता तो 32 वर्सां जाली घर बांदून आमकां. तेन्ना कित्याक सांगूंक ना तेणे. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.